उजो पालोवपी दळाच्या वतीन डॉन बॉस्को शाळेत ल्हान भुरग्यां खातीर फायर सर्व्हिस आणि फायर फायटिंग बद्दल जागृताय खातीर पेंटिंग कॉम्पिटिशन आयोजीत केल्ले। 14 एप्रिलाक राष्ट्रीय अग्निशामक दीस आशिल्ल्यान ही सर्त आयोजीत केल्ली। चित्रकलेच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक फायर फायटिंग बद्दल जागृताय जावची हो ह्या स्पर्धे फाटलो मुखेल हेत आशिल्ल्याचे उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी रुपेश सावंतान सांगले। Today's experience was like fire. Like how to be when fire is there, how do you stay and all, how do you this and all. हांव एक श्रीवाली गांधी म्हजे चली आयज हांगा फायर डिपार्टमेंटांचे ऑर्गनायज केला ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन ताचे पेरंट। सो एज अ पेरंट म्हाका आयज खूब म्हणजे बरें दिसता की फायर डिपार्टमेंटान हे हांगा एक ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन एक व्हडल्या म्हणजे बीग मार्जिनान अशें ऑर्गनायज केल्लें आसा। एवरी इयर ते ऑर्गनायज करता, स्पेशली कित्याक 14 एप्रील हे एक नॅशनल फायर सर्वीस तेंचो दीस आनी हितूर ह्या ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनाच्या माध्यमान सगळ्या लोकांक जागृतताय येता। कित्याक आतां रिसंटली आमी पळयलां खूब फायर इन्सिडंसीस जाता। सो वेदर इट इज एट होम घरा जावं नाल्यार इंडस्ट्रीन जावं हे तेंच्यांनी टॉपीक स्पेशली दिल्ले आसा। तितूर जनरल पब्लिकाकूय अवेरनस जातले की फायर सेफ्टी म्हणजे कितें आनी कितें लोकांनी प्रिवेंशन मेजर्स घेवप। सो आमी अशीच आशा करता की दर वर्सांनी तेंच्यांनी असोच एक हे ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आनी खूब अवेरनस प्रोग्राम जनरल पब्लिका खातीर दवरपाचे। सो हो इवेंट आमी करता तो एवरी इयर करता। लायक ऑन ओकेजन ऑफ 14 एप्रील आमचो नॅशनल फायर सर्वीस डे आसता। सो ताका अवेरनेस स्प्रेड करपाक भुरग्यांच्या हितून आमकां तांकां कितें फायराचे रिलेटीव कितें आसा। सो आतां ह्या वर्सा टॉपिक्स आसा ग्रूप 1 आसा तो 7 to 10 years आनी ताका टॉपीक आसा फायर एंड एनवायरमेंट। ग्रूप 2 आसा तो 11 to 14 years ताका टॉपीक आसा फायर सेफ्टी इन इंडस्ट्री। सो ह्या माध्यमाच्यान कितें जाता भुरगीं कितें आसा आपले कितें तकलेन आसा तेंचे आयडियाज आसा रिलेटेड टू फायर सेफ्टी ते ह्या ड्रॉइंग शिटाचेर ते आपले इनपुट्स दिता आनी हितून आमकां कळटा की तेंचे कितले तेंचे म्हणजे फुडें तेंचे हे आसा म्हणजे तेंचे कितें चिंतप आसा ते आनी हितून मागीर आमी तांकां ऑल ओवर गोवाचे सगळे काडून फर्स्ट सेकंड थर्ड हे प्रायजीस दिता।